माननीय नरेंद्र मोदीजींचो 17 तारखेर वाडदिवस आसा आनी 14 तारखेच्यान एक वीक म्हळ्यार सेवा सप्ताह सबंद गोंयभर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयिल्लें आसा की वाडदिवसाचे पयले 3 दीस आनी मागीरचे 3 दीस म्हणजे 14 ते 20 तारीख पर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जनते खातीर सेवा दिवप, ज्याचो एक भाग म्हण सबंद 40 मतदारसंघांत काल उद्घाटनाचो कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघात जाल्ले आसात। आयज दुसरो कार्यक्रम ह्या मतदारसंघातलो नावेली मतदारसंघातलो कार्यक्रम हेल्थ कॅम्प आमी हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा। ज्या हेल्थ कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान लोकांची सेवा करप हें बिरुद्ध वाक्य आमचें आसा। ताजे खातीर आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला। लोकांक आमी सेवेच्या माध्यमांतल्यान वाडदिवसाच्यो परबी माननीय नरेंद्र मोदीक दिवपाक सोदतात आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे गोंयचे जनताय तांकां बरें आरोग्य बरें आयुश्य मेळचें आनी तेंचे सगळी भरभराटी जावं अशी आशा व्यक्त करता आनी देवा कडेन मागतात। आम्ही नावेली मतदारसंघाच्या BJPचे कार्यकर्ते 14 ते 20 हे जवळ 7 दीस आम्ही सेवा सप्ताह असो प्रोग्राम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचो 17 तारखेक वाडदिवस आसा त्या निमत्यान गोंयभर तशेंच देशभर आमी मोदीजीचो वाडदिवस 7 दीस लोकांची सेवा करपाचे तरेतरेचे प्रोग्राम आमी ह्या 7 दिसांक दवरले कडेन आसा। काल आमचे स्वच्छ भारत अभियान जालें दवर्ली हांगासर। आयज आमचे रुमडामळ पंचायत क्षेत्रांत आमचे हेल्थ कॅम्प आहा। तशेंच फाल्यां आमचे मोदीजीच्या वाडदिसा निमतान आमी फाल्यां एक प्रोग्राम दवरला। तो प्रोग्राम आसा मांडप हांगासर आमचे क्लिनींग स्वच्छ भारत अभियान आसतलें। तशेंच सोमार दीस मंगळार दीस आमचे ल्हान भुरगे जे हँडिकॅप आसा ते स्कुलान आमी वचोन मोदीजीच्या वाडदिसा निमतान आमी फ्रूट वांटप करता। तेंच्या आमचे तांकां फ्रुट्स दितले तेंचे आनी तेंची आमची कितें डिफिकल्टी आहा ती आमी जाणून कार्यकर्ते घेतले। तशेंच आमच्या मागीर आमचो एक प्रोग्राम आसतलो की आमचे एक ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन आसतलें आनी ह्या दिसा आमच्या BJPचो एक आमदार प्रत्येक मतदारसंघात व्हिजीट दितलो। ते आमकां मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे येतले त्या दिसा आनी अशे तरेचे आमी 7 दिसाचे 7 प्रोग्राम दवरतले आनी संपूर्ण मतदारसंघात आमचे भाजपाचे कार्यकर्ते ह्या सहभागी जाल्ले कडेन आसा आनी मोठ्या उमेदीन हो आमी साजरो करता।